Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. आम्ही सुरवातेक मागणे करूया. अर्गा तुका बाप्पा, वाखाणणी तुका बाप्पा, या वेळा खातीर, या दिसा खातीर. आणि आयसून आमी या रितिराची सुरवात केल्या बाप्पा. तुझें उतर शिकोंक, पयले स्वतेर तुझें उतर आयकोंक. आनी तें आमी आयकतना चीत दिवन आयकपाक जाय. जेन्ना आमी चीत दिवन आयकता तेन्नाच तें उतर आमच्या काळजान आमी बाळगून दवरूं येता. अर्गा तुका बाप्पा, वाखाणणी तुका बाप्पा, तुज्या पुता खातीर. तुवें तुज्या पुताक धाडून आमकां सगळ्या बेसांवांनी तुवें भरलें. तुजें उतर जावन आसा जिवे, तुजें उतर जावन आसा सोत, तुजें उतर जावन आसा सडसडीत, तुजें उतर जावन आसा दोनूय वद्दान पाजलोले तलवारी भाशेन. जुंय सैतान आमकां आजून पासून येवन आमच्या मनान तो आमकां एटॅक करता. हें उतराचेर नियाळ करून, हें उतर जें काळजांत आहा तेंच उतर आमच्या तोंडानसून भायर सरचे खातीर. हें उतर जें वयता आनी आपलें काम करता. हें उतर जंय सैतानान आमकां आपल्या गुलामपणान दवरल्यान, पूण जेन्ना आमकां ह्या उतराची सोजमणी मेवता, हें उतर आमकां सुटका दिता. कित्याक तुजें उतर म्हणटा दोनया, तूं 7 जाणां जातलोय आनी सोतूच आमकां सुटका दिता. पूण तेज्या पयलीं आमी ह्या उतरान रिगोन रावपाक जाय. आमी ह्या उतर कितें म्हणटा त्या प्रमाणें आमचें जिवीत चलोवपाक जाय. आनी तेज्या उपरांतूच आमी 7 जाणां जातलीं आनी 7 आमकां स्वतंत्र करता. अर्गा तुका बाप्पा, वाखाणणी तुका बाप्पा, महिमा तुका बाप्पा. दर एक उतर म्हज्या तोंडानसून भायर सरता तें तुजें उतर दोनया. येद्या वक्तार तूं हे सेशनाचो कंट्रोल घेताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. जे कितें डिस्टर्बन्स हिंगासोर आमकां डिस्टर्ब करिना जावंक हांव सगळे डिस्टर्बन्स बायंड करता तुज्या नांवान जेजू. आनी तुका आर्गां दिता ह्या शिकोवणे खातीर. आनी ही शिकवण तुवें भरपूर सोंपी केल्याय आनी आमकां सोजमणी दिल्याय म्हूण हांव तुका आर्गां दिता. आर्गां तुका बाप्पा, वाखाणणी तुका बाप्पा, महिमा तुका बाप्पा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी करता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. कोई हां सगळीं सगळीं आशिर्वादीक. प्रेज गॉड. सगळीं खुशाल सदांकाल, सदांकाल सगळीं खुशाल खऱ्यांनीच. प्रेज गॉड. सो आमच्या जिवितान जायते फावटी आमी सदांकाल खुशाल आसनात न्हू. आनी ताका कितें तरी कारण म्हणून आमी आयज शिकल्यात. कितें कारण आसो येता. आनी भयणीन आमकां बरे भाशेन एग्जाम्पल दिवन पळयत रावता आनी तेज्या तोंडानसून उलयला. जेन्ना एक बरेंपण कितें आसता तेन्ना आमी मोराण मारता. पूण आमी तर खुशाल ना जाल्यार कितें आमच्या जिवितान ही परिस्थिती येयल्या आनी कितें बरें जावंक ना जाल्यार आमी मोराण मारता. पूण ताका कारण आहा, रायट. ताका एक रिजन आहा. तेच भाशेन जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. सो जेजू क्रिस्त तर येयला सुबामपणाचें जिवीत दिवंक जाल्यार आमी खुशाल आसपाक जाय. पूण जायते फावटी आमची कामां जातात जाल्यार आमी खुशाल आसता. आमकां बरो जॉब फावो जालोच जाल्यार आमी खुशाल आसता. वो आमची कामां सगळीं थाऱ्यार पडटा तेन्नाच आमी खुशाल आसता. पूण अशी कशें आसपाक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणें. सदांकाल आमी खुशाल आसपाक जाय. पूण आमी आसता काय. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत करूंक सोदता आमचेर पातयेवन. पूण जेन्ना आमी आमचेर पातयेता तेन्ना आमी खुशालकाय पळयतलीं. आमी कोणाचेर पातयेवपाक जाय. देवाचेर, देवाच्या उतराचेर. कित्याक तें उतर जावन आसा जिवीत, तें उतर जावन आसा जिवें, तें उतर जावन आसा सोत, तें उतर जावन आसा सडसडीत. प्रेज गॉड. पूण जायते फावटी जेन्ना आमच्या जिवितान अशें कितें बरेंपण जावंक ना तेन्ना आमी खुशाल जावंक ना पूण आमी
निराशी जाल्या. पूण खऱ्यांनीच काय निराशीपण देवा कडसून येता? ना. खुशाल आमी जावपाक देवाचो एक आवंडो आमचे थंय. पूण खऱ्यांनीच आमी खुशाल आसता? आमी फकत जेन्ना कित्या कारणांक लागून आमी खुशाल आसता तेन्ना आमी खुशाल आसता. पूण कित्या कारणांक लागून आमी निराशी आसता तेन्ना आमी निराशीत आसता. पूण आमी जाता तितले खुशाल आसपाक जाय. प्रेज गॉड. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी खुशाल आसपाक जाय. जायते फावटी परिस्थितीन दुयेंसाक लागून आमी खुशाल नात. दोतोरान कितें रिपोर्ट दिला तो तेजेरूच आमी नियाळ केला. वो आमच्या घोराब्यान कितें चालू आहा आनी आमचें दान मन फकत तेजेरूच आहा. त्या परिस्थितीन आमी खुशाल जातली? आमकां ही खुशालकाय कित्या उद्देशी येता? देवाच्या उतरा उद्देशी. देवाच्या उतरा उद्देशी तर ही आमकां खुशालकाय येता जाल्यार जाता तितलो टायम आमी कितून सारपाक जाय? देवाच्या उतरान. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आमी तर सदांच खुशाल आसतलीं जाल्यार हें उतर आमच्या जिवितान भोव गरजेचें. देवाक आवंडो अहो ना की आमी थोड्याच टायमांक खुशाल आसूंक जाय वो थोड्याच दिसांक खुशाल आसपाक जाय. देवाचो आवंडो जावन आसा आमी सदांकाल खुशाल आसपाक. पूण ही खुशालकाय आमी कित्याक पळयना? हे खुशालकायेन आमी कित्याक भाग घेयना? कित्याक आमचें दान मन आमी संवसाराचेर दवरलेलें आहा. आमी देवाच्या उतरा वयलें काडून आमकां सोयतान जी आमच्या चिंतना हाडटा मनान आमी तेजेर दवरलेलें आहा. तेका लागून आमी ही खुशालकाय आमी अणभवना आमच्या जिवितान. पूण खऱ्यांनीच तर आमी ही खुशालकाय अणभवतली जाल्यार देवाच्या उतराची भोव गरज. देवाच्या उतरांतल्यानूच आमकां ही खुशालकाय येता. देवाच्या उतरांतल्यान आमकां शांती येता. देवाच्या उतरांतल्यान आमकां कृपा येता. कृपा शांती सगळें आहा. पूण ती वाडटली चडटली जाल्यार देवाच्या उतरानूच ती आमकां फावो जाता. प्रेज गॉड. तेका लागून देवाचें उतर कितें म्हणटा? फिलिपिन्स 4:4 देवाचें उतर म्हणटा रिजॉयस. रिजॉयस म्हटल्यार कितें? खुशाल जावप न्हू. प्रेज गॉड. हिंगर कितें म्हणटा? रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. आतां हें रिजॉयस उतर आहा तें कोणाचेर रिजॉयस जा म्हणटा? कित्याचेर रिजॉयस जा? कित्याचेर खुशाल जा म्हणटा? देवाचेर. पूण आमी जायते फावटी देवाचेर खुशाल जाल्यान वो आमच्या मनान येता, चिंतना येता, कितें हुस्के खोती येता तेजेर आमी तितून आमी गुंतोन रावल्या आनी आमची खुशालकाय जी आहा ती आमीच आडायन दवरल्या. प्रेज गॉड. हिंगर म्हणटा रिजॉयस इन द लॉर्ड समटायम्स. रिजॉयस इन द खुशाल केन्नाय जायत म्हणटा न्हू. मागीर आमी सदांकाल कित्याक खुशाल जायना? देवाचें उतर म्हणटा रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. सदांकाल. फकत थोड्याच टायमाक म्हणटा वो अमक्या तितून खुशाल जा म्हणटा जाल्यार आमी कित्याक निराशीपणान बदता? आमी कित्याक खुशाल रावना आख्खो वगत? आमी केन्ना खुशाल आसतलीं? जेन्ना आमी ह्या उतराक टायम दिता. जेन्ना आमी हें उतर शिकता, ह्या उतराचेर नियाळ कोत्ता पळय तेन्ना आमकां ही खुशालकाय सदांकाल आमी पळयतलीं. कितें परिस्थिती येयली पासून जाल्यार आमी ह्या उतराचेरूच थीर रावतलीं. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. एंड अगेन आय से रिजॉयस. एक पाट म्हणटा रिजॉयस इन द लॉर्ड. बापान तुमी खुशाल जायात. आतां बापान तर आमी खुशाल जातलीं जाल्यार कोही जातलीं? उतरा उद्देशी. तेजें उतर जेन्ना आमी आयकता, तेजें उतर जेन्ना आमच्या कानार पडटा तेंच उतर आमच्या काळजान वस्ती कोत्ता. जोरी तर हें उतर आमी भयण आमकां शिकयताली न्हू चित दिवन आयकना जाल्यार हें उतर काळजान आमच्या वस्ती कोत्तलें. हें बेश्टें वयल्या वयर कानारसून आमच्या वयतलें. आनी सोयतानाक हेंच जाय. तेका नाका हें उतर आमी चित दिवन आयकल्लें. तेका नाका आमी ह्या उतराची सोजमणी घेतलेली. कित्याक जेन्ना आमी ह्या उतराची सोजमणी घेता सोयतान आनीक रावना. पूण जे मेरेन आमकां ही सोजमणी ना तो खुशाल आसता. आतां आमी कोणाक खुशाल करया? तेका खुशाल करया वो आमी खुशाल जावया? आमचेर दवरलेलें आहा.
जोरी तर आमी तेका खुशाल करूंक सोदता जाल्यार तो आमकां कितें चिंतना हाडटा, कितें हुस्का खोती हाडटा, आमी तितूनूच रावतलीं. पूण जोरी तर ते हुस्के खोती येता तेन्ना आमी आमचो फोकस, आमचें दान मन आमी देवाच्या उतराचेर शिफ्ट करपाक जाय. प्रेज गॉड. कित्याक हिंगासर म्हणटा रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. बट आमी खुशाल आहा काय सदांकाल? आहा? प्रेज गॉड. कोंकणीन वाच. सोम्या सोवें सदांच खुशाल रावात. नव्यान सांगता खुशाल रावात. सोम्या सोवें सदांच खुशाल रावात. आतां सोम्या सोवें तर आमी खुशाल रावतलीं जाल्यार सोम्यान जें उतर आमकां बरोवन दवरलेलें आहा आनी तेज्या पुतान कितें खुर्सार केलां तितून आमी सोत मानप भोव गरजेचें. आमकां खबर आहा जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमकां सगळ्या बेसांवांनी बोल्ल्या. जेन्ना आमी विचारता कोही आहा आमी आशिर्वादीक आहा, आमकां देवान सगळ्या आशिर्वादान बोल्ल्या. पूण अही एक एक परिस्थिती आमच्या जिवितान येता तेन्ना आमी ते परिस्थितीनूच रावंक सोदता. आमी खुशाल जाता आनी खुशाल जावप कारण म्हटल्यार कितें? देव बाप सर्वेस्पूर. प्रेज गॉड. पोतून वाच सिस्टर. सोम्या सोवें सदांच खुशाल रावात. नव्यान सांगता खुशाल रावात. सोम्या सोवें सदांच खुशाल रावात. आतां तर आमी सदांकाल खुशाल आसतलीं जाल्यार ह्या उतरान रावप भोव गरजेचें. हें उतर आयकोंक, हें उतर जें आमी आयकलां तें आमच्या काळजान बालगूंक दवरप भोव गरजेचें. पूण आमी कित्याक निराशीपण भोगता? कित्याक आमी चीत दिवन ह्या उतराक कान दिवंक ना. आमी हे उतराची परगोटणी जाता तेन्ना आमी चीत दिवन ह्या उतराक कान दिवंक ना. तेका लागून आनी सैतानाक तेंच जाय. तेजें कामूच तें. तो कितें कितें चिंतना घेवन येता जेन्ना आमी उतराक बसता वो आमी उतर शिकता तेन्ना तो कितें कितें आडकोळी घेवन येता. पूण आमी हालोंक दोलोंक जाय. आमी थीर तेज्या उतरार रावपाक जाय. कित्याक तेजें उतर जावन आसा सोत जिवें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. Can we go to AMP? इंगोर कितें म्हणटा? रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. डिलायट. डिलायट म्हटल्यार कितें? कितें समजता ह्या उतरा उद्देशी डिलायट म्हटल्यार? संतोश भरीत जावप न्हू? संतोश भरीत जावप न्हू? प्रेज गॉड. Rejoice in the Lord always. Delight. Take pleasures in Him. आमी कोणान काय आमचे प्लेजर्स घेता? देवान घेता वो आमी संवसार आमकां कितून बुलयता वो आमकां सैतान आमकां गुलाम करून दवरूंक सोदता संवसाराच्या वद्दान. आमी तितून डिलायट जाल्या. पूण हिंगासर म्हणटा डिलायट. रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. डिलायट. संतोश भरीत जा. आमी तर आतां संतोश भरीत जातलीं जाल्यार आमी देवाच्या उतरान रावचें पडलें. प्लेजर्स ऑफ हिम. जें कितें बरेंपण आहा तेज्या उतरा उद्देशी तितून आमी रिगोन रावचें पडलें. जोरी तर आमी संवसार आमकां कितें बुलोवण्यो दिता वो सैतान आमकां कितें दाखयता तितून तर आमी रावता जाल्यार आमी संतोश भरीत आसतलीं? ना. प्रेज गॉड. अगेन आय वील से रिजॉयस. आतां डिलायट म्हटल्यार संतोश भरीत. आतां ह्या संतोश भरीत जातलीं जाल्यार देवाच्या उतराची गरज आमकां. देवाच्या उतरान रावपाक. आतां देवाच्या उतरान रावपाक म्हटल्यार कितें? देवाचें उतर उतरान रिगोन रावपाक. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तेंच करूंक तेन्नाच आमी तो संतोश अणभवतलीं. प्रेज गॉड. तेका लागून साम्स 37:4 कितें म्हणटा? Psalms 37:4. Delight yourself in the Lord. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires and petitions of your heart.
जोरी तर आतां आमकां आमचे काळजाचे आवंडे आनी आमची जी मागणी आहा ती आमकां केन्ना मेवतली आनी केन्ना फावो जातली? जेन्ना आमी संतोश भरीत आहात देवाच्या उतरान. डिलायट इन द लॉर्ड म्हणटा, म्हणजे लॉर्ड म्हणल्यार तेजें उतर आमकां कितें सांगता तें आमी मानून घेवचें पडलें. तेज्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिविताची चाल आमी चलची पडली. तेजें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे जरी तर आमी कितें रॉंग करता आनी हे उतरा प्रमाणे तें सारकें ना जाल्यार आमी तेजें करेक्शन करपाक जाय. आमी तर संतोश भरीत रावंक सोदता. डिलायट युअर सेल्फ इन द लॉर्ड and he will give you the desires and petitions of your heart. पूण आमी कितून रावंक सोदता? आमी संतोश भरीत जावंक सोदता संवसारान. जरी तर आमी संवसारान संतोश भरीत जालीं जाल्यार आमकां आमच्या काळजान जें कितें आहा आवंडे, आमची मागणी कितें आहा ती आमकां दिसती पडटली. केन्ना दिसती पडटली? जेन्ना आमी संतोश भरीत जातात देवाचेर, सर्वेस्पराचेर. कोंकणीन वाच सिस्टर. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. परतून वाच सवकास. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगलो तुजो संतोश. सगलो तुजो संतोष. सगलो संतोष तुजो सर्वेस्पराचेर आसून दी म्हणटा. आमचो सगलो संतोष सर्वेस्पराचेर आहा. ओ आमच्या जिवितान कितें येता आडखळी तेन्ना आमी संतोश भरीत आसना पूण निराशीपणान जियेता. पूण हिंगासर देवाचें उतर म्हणटा डिलायट युअर सेल्फ. सदांकाल संतोश भरीत जा. आतां सदांकाल तर आमी हो संतोष अणभवतली जाल्यार ह्या देवाच्या उतराची आमकां गरज आहा. आमी जाणा देवाचें उतर पूण आमकां जेन्ना परिस्थिती येता ओ कितें कारण येता आमी निराशी जाता. कित्याक आजून पासून आमी सुरवात करूंक ना ह्या उतराचेर थीर रावपाक. आमकां खबर आहा उतर कितें सांगता, ह्या उतरा प्रमाणे कसो परिणाम आमकां फावो जातलो. पूण तरी पूण आमच्या मनाची नवसरणी जावंक ना म्हणून आमी आदल्याच जिवितान आजून पासून आहा. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो आमकां तर सदांच संतोशान रावपाक जाय आनी आमच्या काळजाचे आवंडे जे आहा आवंड्याचे कितें उलयता डिझायर्स. तुजें काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. तुजें काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. केन्ना दितलो? सदांकाल संतोश भरीत आहा तेन्ना. सदांकाल संतोशान आहा तेन्ना. परतून वाच सिस्टर. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगलो तुजो संतोष. तुजें काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगलो तुजो संतोष. तुजें काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. तितलेंय तो तुका दितलो. कोंकणी पुस्तक म्हणटा दितलो. हिंगासरूय म्हणटा एंड पटिशन्स ऑफ युअर गिव यू द डिझायर्स एंड पटिशन्स ऑफ युअर हार्ट. सो आतां आमी खंय चुकता? आमी सदांकाल संतोशान आहा. संतोश म्हटल्यार कितें? संतोश म्हटल्यार कितें? जॉयफूल न्हू. देवाची खुशालकाय. प्रेज गॉड. सो आमी तर आतां आमच्या काळजान कितें कितें आवंडे आहा आमचे ते तर आमी पळयतलीं जाल्यार आमी संतोश सदांकाल आसपाक जाय. संतोशान आसपाक जाय. पूण जो हें वादळ मोड येता म्हणटा न्हू तो हें वाऱ्यान जी झाडां बिडां हालता तो हें आमी हालतात न्हू. पूण तें सारकें देवाच्या उतरा प्रमाणे ना. आमी संतोशान आसपाक जाय आनी सदांकाल म्हणटा. आतां आमकां कितें आयकोंक येयलें कितें जालां म्हणून ओ आमच्या फुड्यानूच घराब्यानूच एक परिस्थिती आहा कोण दुयेंत पडटा. केन्ना दुयेंत पडटा तेन्ना आमी संतोश भरीत आसूं येता संवसाराच्या नेमा प्रमाणे. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे वय आमी संतोश भरीत आसपाक जाय. कित्याक आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक जाय.
इन दॅट सिट्युएशन, इन दॅट सर्कमस्टन्सीस आमी दिता काय त्या टायमार? जाता आमकां दिवपाक? कोणाशी जायना? प्रेज गॉड. आमी शिकता न्हू सगळीं, पूण जेन्ना ही परिस्थिती येता तेन्ना एक आमकां संदी गावता त्या उतराचेर रावपाक. तें उतर कितें सांगता तेजेरूच फर्म रावपाक. पूण आमच्या मनान जायतें कितें घुंवता तेन्ना आनी आमकां देवाच्या उतराचेर थीर रावपाक जातलें? तो येवन आमच्या मनान कितें कितें सांगीत आसता न्हू, आनी आमी तेज्या फोटी आयकता. पूण तेन्ना आमी म्हणपाक जाय, देवाचें उतर उलोवपाक जाय. आमच्या मनाची नवसोरणी म्हटल्यार कितें? रिपेंटन्स. जरी तर आमी देवाचें उतर उलयता आनी आमी आदलेंच घेवन आहा जाल्यार आमी आजून पासून आमच्या मनाची नवसोरणी करूंक ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. थँक यू जीसस. कॅन वी गो टू 5th one? हिंगासर कितें म्हणटा? कमीट युअर वे टू द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिम ऑल्सो अँड ही विल डू इट. विच ट्रान्सलेशन इज दिस? AMP. Okay, can we go to NIV? Praise God. Commit your way to the Lord. Trust in him and he will do this. आमी तयार आहा देवाचेर विश्वासान रावपाक, तेका ट्रस्ट करपाक? आहा तयार आमी? जाता? एक एक आमी पावल घेवपाक जाय न्हू. आमी तर थींच बसून रावंक सोदता जाल्यार कशें आमी शिकतलीं? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. ओके, कॅन वी गो टू प्रोवर्ब्स? सेम वन. सॉरी, फिलिपिन्स. कोंकणी वाच. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान घाल, ताचेर विस्वास दवर, गरज तें तो करतलो. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान घाल, सर्वेस्पराच्या हातांत घाल, घाल, ताचेर विस्वास दवर, ताचेर विश्वास दवर, गरज तें तो करतलो. गरज तें तो कोत्तलो. केन्ना कोत्तलो? आमच्या मनान तर एक वाट आहा जाल्यार आमी देवाची वाट तर चूज करिना जाल्यार तो कोत्तलो. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चूज करपाक जाय न्हू. कित्याक हिंगासर म्हणटा कमीट युअर वे टू द लॉर्ड. म्हणजे तुजी जी वाट तुज्या मनान कितें येता तें न्हू, पूण देवाक तूं सरेंडर कर. देव कितें सांगता तेज्या उतरा प्रमाणे ती वाट तूं दवर आनी तेजेर विश्वास दवर. अँड ही वील डू दीस. आमी तयार आहा तेजेर विश्वास दवरूंक? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके, कॅन वी गो टू फिलिपिन्स 4:5? ओके, हिंगासर कितें म्हणटा? लेट युअर जेंटलनेस बी एविडंट टू ऑल, द लॉर्ड इज नियर. आतां जेंटलनेस म्हटल्यार कितें? जेंटलनेस म्हटल्यार कितें? कोंकणीन वाच. तुमची दुलोबाय दुलोबाय सगल्यांक दिश्टी पडून दी. सोमी येवचो जालो. तुमची दुलोबाय सगल्यांक दिसती पडून दी. दुलोबाय म्हटल्यार जेंटलनेस. आतां ही दुलोबाय तर सगल्यांक दिसती पडटली जाल्यार आमकां ती कितूनसून मेवता? देवाच्या उतरांसून. चवथो कितें म्हणटा? जेन्ना आमी रिजॉयस जाता. काम डावन ब्रदर. 4:4. या. रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज अँड आय विल से अगेन रिजॉयस. जेन्ना आमी खुशाल आसता तेन्नाच आमी ही कोंकणी वर्ड कितें म्हणटा?
सोम्या सोवे सदांच खुशाल रावात. ना ना पांचव्या हितून जे वाचला ते दुलोबाय. तुमची दुलोबाय सगल्यांक दिश्टी पडून दी. तुमची दुलोबाय सगल्यांक दिसती पडून दी. केन्ना ती दुलोबाय आमकां दिसती पडटी, दुसऱ्यांक दिसती पडटली? जेन्ना आमी खुशाल आसतली. कोणा सोवे? देवा सोवे. जरी तर आमी खुशाल ना, आमी खुशालपणान रावंक सोदिना देवाच्या उतरा प्रमाणे, जाल्यार आमी ती दुलोबाय जी आहा तितूनसून आमकां फावो जाता ती दुसऱ्यांक दिसती पडटली ना. प्रेज गॉड. लेट युअर जेंटलनेस बी एविडंट टू ऑल म्हणटा. जरी तर आमी खुशाल आहा, देवाचेर पात येता एवरी टायम, आनी त्या खुशालकायेन एक आमकां दुलोबाय फावो जाता, जेंटलनेस, आनी तें जेंटलनेस तर दुसऱ्यांक दिसती पडटलें, जाल्यार एक एविडन्स म्हटल्यार कितें? प्रूफ कहो. आमचे सोवें जी दुलोबाय आहा, जेन्ना आमी खुशाल आसता सगल्या परिस्थितीन, कित्याक रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज म्हणटा. आतां तर आमी सदांकाल खुशाल ना जाल्यार ही दुलोबाय दुसऱ्यांक दिसती पडटली ना. कित्याक ती दुलोबाय त्या खुशालकायेनसून आमकां फावो जाता. आतां तर ती दुलोबाय दुसऱ्यांक दिसती पडटली जाल्यार आमी ह्या देवाचे उतरान खुशाल रावपाक जाय. प्रेज गॉड. ताका लागून देव म्हणटा, रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड आय वील से इट अगेन. परतूनय आपूण म्हणटलो खुशाल जा. जेन्ना आमी खुशाल आसता सदांकाल, तेन्ना ती दुलोबाय एक प्रूफ कहो आमचे थंय दुसऱ्यांक दिसती पडटली. आतां दुलोबाय तर हा जाल्यार ती बेश्टीत येना, ती खुशालपणान आमकां फावो जाता. जर तर आमी निराशी आहा, हुस्के खोती काडटा, जाल्यार ती दुलोबाय आनी आमच्या थंय आसतली ना. ती दुलोबाय खाली येता जेन्ना आमी खुशाल आसता, सगल्या हितून आमी खुशाल आसता. रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. आतां आमकां तरी दुलोबाय दुसऱ्यांक दिसलेली जाय आमच्या कडसून, जाल्यार आमी खुशाल जावपाक जाय. खुशाल केन्नाय जावपाक जाय न्हू, तेन्ना दुलोबाय दिसती पडटली. ओ सदांकाल? सदांकाल. प्रेज गॉड. आय वील से इट अगेन, रिजॉयस. लेट युअर जेंटलनेस बी एविडंट टू ऑल, द लॉर्ड इज नियर. देव आमकां लागींच आहा. कहो लागीं आहा? तेज्या उतरा उदेशी. पूण हें उतर आमकां लागीं आहा काय? देव आहा लागीं आमकां, पूण ह्या उतराक आमी लागीं रावंक सोदता? ओ जाय तेन्नाच आमकां कितें गरज आहा तेन्नाच आमी देवाक लागीं रावंक सोदता? ह्या उतराक आमी मानून घेवंक सोदता आमचे गरजे प्रमाणे? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. 6th कितें म्हणटा? डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथींग. आमी केन्ना हुस्के खोती काडटा? काडिनात न्हू. हुस्के खोती काडटा आमी? काडटा की काडिना? काडटा. मागीर देवाचें उतर कितें म्हणटा? हां, देवाचें उतर म्हणटा, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथींग. जाल्यार आमी कित्याक हुस्के खोती काडटा? आमी कित्याक एंग्शियस जाता? त्या टायमार आमी हें उतर विसरता न्हू. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कोंकणीन वाच सिस्टर. कसलेच हुस्के काडूं नाकात. सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवासची काळजान केल्ली जावं दी. परतून वाच मातशें स्लो. कसलेच हुस्के काडूं नाकात. काडू नाका. सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात. देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. Brother, can you go up? 6th one. Do not be anxious about anything. कोंकणी कितें म्हणटा? तुमी कसलेच हुस्के काडू नाका. But in everything by prayer and petition.
तुम्ही मागण्यान तुमच्या मागण्यांनी तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितले तुमकां गरज तितले देवाक कळीत करात. कळीत करात. आतां आमकां कितें गरज ती देवाक खबर ना आसा, पूण हिंगासर कितें म्हणटा, कळीत करा आनी दिनवासनीच्या काळजान आर्गां दियात. आमी दिता काय दिनवासनी काळजान आर्गां? दिता आमी आर्गां? आमी मागीर आर्गां दिवंक सोदता न्हू, आमचें एकदां काम जातकूच. पूण हिंगासर देवाचें उतर म्हणटा, तुमची मागणी जावन दी दिनवासनीच्या काळजान. ही दिनवासनी खंयचोसून येता? आमच्या काळजानसून येता. जरी तर आतां आमी सदांकाळ खुशाल आहात जाल्यार ही खुशालकाय आमच्या काळजान आसतली. आनी हे खुशालकायेक लागून आमच्या काळजान दिनवासनीचे मागणें येतलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving. With thanksgiving, present your request to God. देवाक कळीत कर म्हणटा तुमच्या मागणे. आतां मागणे म्हटल्यार कशें मागणें जावपाक जाय आमचें? आर्गां आनी दिनवासनीचें मागणें. आमचें मागणें कशें जालां? आमचें मागणें जालां आमी फकत उस्के कोती काडटा, हें मागलां तें आमकां मेवतलें काय? पूण हिंगासर देवाचें उतर कितें म्हणटा? आर्गां आनी वाखाणणी जावन दी. कोत्ता काय आमी आर्गां आनी वाखाणणी? काळजानसून येवनी म्हणटा. येता काळजानसून? सगल्या वेळार करपाक जाय. आतां सगल्या वेळार तर आमी कोत्तेली जाल्यार आमी खुशाल आसपाक जाय. सदांकाळ आमी खुशाल आसपाक जाय. आमी बरें जाता तेन्ना खुशाल आसता, कितें वायट जालें तेन्ना आमी निराशी आसता, तें आमकां हेल्प करचें ना. पूण आमी तर सदांकाळ खुशाल आहा आनी कोणाचेर खुशाल आसपाक जाय? देवाचेर. आनी ती खुशालकाय आमकां तेच्या उतरान येता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी जायते फावटी उस्के काडटा. देवाचें उतर म्हणटा, डू नॉट बी एंग्शियस, उस्के काडी नाका म्हणटा. आतां हे उस्के खोती खऱ्यांनीच देवा कडसून येता? ना. जाल्यार आमी कित्याक हे उस्के काडपाक जाय? पयल्या सेशनान आमी शिकल्या न्हू, उस्के खोती सगळे देवान म्हटलें आपल्याक दी. आमी दिता? वो आमच्या मनान येता, आमकां जाय तोहेंच आमचें जालां. कित्याक आमी आमचेर पाती येता. आमकां भोव आवड जाला देवाचेर पाती येवपाक. आनी तेन्ना जेन्ना आमी देवाचेर पाती येना आनी आमच्या बळार आमी पाती येता, तेन्ना आमकां ती खुशालकायेन आमी संतोशान आसनान सगळे टायम. आमच्या मुडा प्रमाणें बरें जालें जाल्यार आमी बरी खुशाल आसतात. आतां कितें वायट जालें जाल्यार आमी निराशी आसता. पूण देवाचें उतर म्हणटा, खुशाल जायात सदांकाळ. सो आतां कितें करचें पडलें? आमी खुशाल जावचें पडलें न्हू. आतां उदाहरण घेवया, जेन्ना आमच्या आड कोण गजाली करता आमी खुशाल जावं येता? पूण देवाचें उतर कितें सांगता? खुशाल जायात. रिजॉयस इन द लॉर्ड. खुशाल जा देवाचेर. पूण इजी खुशाल जावपाक? आतां कोणें बेश्टें तुजेर बोगलाटूच घातलें, तुवें म्हणोंक ना तें मुटलां म्हणून सांगलें, आमी खुशाल जातलीं? आमी कितें जातलीं? रागान बत्तलीं न्हू. पूण हो राग बी खंयचोसून येता आमकां? आमच्या काळजानसून. कशें कळटा आमकां? जें कितें आमी दवरलां आमच्या काळजान तें आमच्या तोंडानसून भायर सरता. पूण जरी तर आमी तो देवाच्या उतरा प्रमाणें एक खुशालकायेनूच रावंक सोदता, ही खुशालकायीच आमच्या काळजानूय वस्ती करतली आनी सगळ्या टायमार आमी खुशाल जातलीं. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, खुशाल जायात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. केन्ना आमी खुशाल जावं येता? जेन्ना आमी देवान रावता, म्हणल्यार देवाच्या उतरान रिगोन रावता, तेन्ना आमी खुशालपणान आसतलीं. आमकां एक खुशालकाय जातली. पूण जरी तर आमी देवाच्या उतरान रावंकूच सोदिना, देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक सोदिना, देवाचें उतर सांगता ते भाशेन आमचे जिविताची चाल आमी बोलदूंक सोदिना, जाल्यार ही खुशालकाय आमकां फावो जातली?
देवाचो एक आवंडो आमी खुशाल आसपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो जेन्ना आमकां हुस्कें येता तेन्ना देव म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा, डू नॉट बी एंग्शियस. डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथींग. अबाउट समथींग म्हणटा, एनीथींग म्हणटा, म्हळ्यार किद्याचेच तुमी हुस्के कोती काडी नाका, हुस्के काडी नाका. पूण चडशें आमचें जिवीत किद्याचेर दवरलेलें आहा? हुस्क्याचेरूच. हुस्के खोतीच आमकां येता पोतून पोतून आमच्या मनान, आमच्या काळजानूय येता आनी मनानूय येता. आमी मागणें कोत्ता, पूण कसलें मागणें काय? जातलें, जातलें काय? देवाचें उतर हांव उलयतां, जातलें. आमी दुबाव दवरता. पूण हिंगासर दुबावाचें मागणें म्हटलां, ओ थँक्स गिवींग म्हटलां. थँक्स गिवींग म्हटलां. बाय प्रेयर एंड पेटिशन वीथ थँक्स गिवींग. आर्गां आनी दिनवासनेचें. आतां कोण तुज्या आड तुका कितें उलयलें जाल्यार तुका आर्गां आनी दिनवासनी दिवंक जातली? जाता, जायना न्हू, जाता. पूण आमी प्रयत्नच करूंक सोदिना न्हू. आमी आनीक संदी कित्याक सोदता? कोण म्हाका कितें म्हणटलो आनी हांव पोत्तून ताका आनीक 4 सांगतली. जायना हें? जाता न्हू. जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकोता, तेजें आमकां फळ कशें मेवतलें? आमी जरी तर देवाच्या उतरान रिगोन रावना जाल्यार, आमचें जिवीत आख्खें हुस्क्यानच भरलेलें आहा जाल्यार. प्रेज गॉड. आमी मागणें कोळीत करपाक जाय देवाक, आमच्या काळजान कितें आवंडे आहा पळय तेज्या प्रमाणें. पूण एट द सेम टायम आमी देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक जाय. काळजानसून आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता? सोजमोना तुमकां? सोजमोता न्हू? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो आतां आमी कितें कोत्तलीं? आमी देवाक कळीत कोत्तलीं, आमचें मागणें फुडें घालतलीं. आतां तें मागणें कशें घालप? देवाचें उतरा प्रमाणें. आतां फॉर एग्जाम्पल देवाचें उतर कितें म्हणटा? फिलिपिन्स 4:13 कितें म्हणटा? नो, फिलिपिन्स 4:19 कितें म्हणटा? माय गॉड शॅल सप्लाय ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हीज रिचीज इन ग्लोरी थ्रू क्रायस्ट जीसस. आतां ही बासावणी आहा, आमी तेजेर रावपाक आमकां इजी? इजी? पळय आतां हिंगासर कितें म्हणटा? एंड माय गॉड वील मीट ऑल योर नीड्स. ऑल योर नीड्स. आमकां कितें गरजेक आहा तें सगळें देव, कोंकणीन वाच सिस्टर. अकॉर्डिंग टू हीज ग्लोरियस रिचीज इन क्रायस्ट जीसस. सो आमकां कितें गरज आहा तें कोणा उद्देशी आमकां फावो जाला? जेजू क्रिस्ता उद्देशी. वाचूं? वाच. म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपल्या सुबाम दौलतींतलें काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. पोतून वाच मातशें सवकास. म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपल्या सुबाम दौलतींतले काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. जेजू क्रिस्ता उद्देशी जी कितें गिरेस्तकाय आहा तितूंतल्यान तो आमच्यो गरजो मेवयतलो म्हणटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Hallelujah. And my God will meet all your needs according to his glorious riches. आता ती गिरेस्तकाय कोणा उद्देशी आमकां फावो जाता? जेजू क्रिस्ता उद्देशी. जेजू क्रिस्तान खुर्सार कितें केलां तितूनसून आमकां सगळें बरेंपण फावो जालां. पूण जे मेरेन आमी मानून घेयना आनी आमकां दिसता ती परिस्थितींत आमी उलयता जाल्यार देवान तेच्या पुताक धाडून तेच्या गिरेस्तकायेनसून आमकां जी आमच्यो गरजो फावो केला त्यो आमकां आमच्या जिवितान आमी अणभवतली ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया.
माय गॉड शॅल सप्लाय ऑल माय नीड्स म्हणटा. पूण एक परिस्थितीत आमच्या जिवितान येता, एक जायते फावटी आमकां अहें उणेपण येता एक लायटीचें बिलूच भरपाक. तेन्ना आमी ह्या उतराचो उगडास कोत्ता, नियाळ कोत्ता हेजेर की देवान तेज्या पुता उद्देशी तेज्या गिरेस्तकायेनसून आमकां ऑलरेडी जें कितें आमकां गरज आसली तें ऑलरेडी फावो केलां म्हणून. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. Can we go to Philippians 4:7? हिंगासर कितें म्हणटा, एंड द पीस ऑफ गॉड. पीस म्हटल्यार कितें? शांती देवाची, विच ट्रान्सेंड्स ऑल अंडरस्टँडिंग, विल गार्ड योर हार्ट्स अँड योर माइंड्स इन क्राइस्ट जीसस. Which translation is this? NIV, AMP? And the peace of God, that peace which resurfaces the heart, that peace which transcends all understanding, that peace which stands guard over your hearts and your minds in Christ Jesus is yours. आमकां सगल्यांक जाय शांती. आमकां देवान शांती दिल्या. कोही ती शांती तर आमकां दिल्या जाल्यार ती शांती आमकां फकत तेज्या उतरांतल्यान फावो जाता. प्रेज गॉड. तेजी शांती तेज्या उतरांसून वाडटा आनी चडटा. प्रेज गॉड. कोंकणीन वा सिस्टर. आनी आमच्या गिन्याना परस वरती देवाची शांती. आनी आमच्या गिन्याना परस वरती देवाची शांती. आमच्या गिन्याना परस कितें व्हडतें? देवाची शांती. पूण आमच्या गिन्यानाक लागून ती शांती आमी अणभवना. ती शांती जी हा ती आमी आजून पासून पळोवंक ना. कित्याक शांती ना म्हणून आमकां सगळे हुस्के खोती येता संवसाराचे. कित्याक आमी आमच्या गिन्यानान चलता. पूण हिंगासर कितें म्हणटा? कोंकणी ट्रान्सलेशन कितें म्हणटा? तुमच्या गिन्यानाक लागून आनी आमच्या गिन्याना परस वरती देवाची शांती. तुमची मोना आनी काळजां जेजू क्रिस्ता सोवे राखतोली. सो आमची मोना आनी काळजां कोणा उद्देशी राखता? जेजू क्रिस्ता उद्देशी. प्रेज गॉड. जेजू क्रिस्ता उद्देशी. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा न्हू 2 Peter 1:2 कितें म्हणटा? ग्रेस एंड पीस बी मल्टिप्लायड. कॅन वी गो देर? ग्रेस एंड पीस, that special sense of spiritual well-being be multiplied to you in the true intimate knowledge of God and of Jesus our Lord. आता ग्रेस म्हटल्यार कितें? कृपा, दयाळाय. दयाळाय न्हू कोंकणी वर्ड. दयाळाय आनी शांती मल्टिप्लाय तर जातली जाल्यार कशी जातली? देवाच्या उतरांतल्यान, देवाच्या जाणवायेंतल्यान. कोंकणीन वाच. देवाक आनी जेजूक आमच्या सोम्याक ओदीक वळखून तुमकां ओदीक आनी ओदीक देवाची दयाळाय आनी शांती सुबामपणान भोगूंक मेळूं. देवाक आनी जेजूक आमच्या सोम्या. कोण आमचो सोमी? जेजू क्रिस्त. फुडें वाच. ओदीक आनी ओदीक वळखूंक तुमकां ओदीक आनी ओदीक देवाची दयाळाय आनी शांती सुबामपणान भोगूंक मेळूं. म्हटल्यार आतां ही शांती, ही देवाची दयाळाय आनी शांती तर आमी अणभवतली जाल्यार आमकां जेजू क्रिस्ता उद्देशी ती फावो जाता. आनी तेज्या वळखी उद्देशी. आतां तेजी तर वळख आमी घेतली जाल्यार कशी आमी तिका वळखतली? तेज्या उतरां प्रमाणे. आनी तेज्या उतरांनूच आमकां शांती, कृपा आनी शांती
दोयाळाय आनी शांती वाडटली आनी चडटली. सो ह्या देवाच्या उतरांतल्यान ती वाडटा. देवाच्या उतरांतल्यान. प्रेज गॉड. बी मल्टिप्लायड टू यू इन द नॉलेज ऑफ गॉड अँड ऑफ जीसस आ लॉर्ड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आतां कृपा म्हटल्यार कितें? ग्रेस म्हटल्यार कितें? दोयाळाय म्हटल्यार कितें? आमी खूब फावटी शिकल्या. दोयाळाय म्हटल्यार कितें? आतां गेलो रितीर आमचो जाल्लो फकत ग्रेस एंड फेथ न्हू. दोयाळाचेरूच आसलेलो न्हू आनी भावार्थाचेर. कोणाक खबर आहा दोयाळाय म्हटल्यार कितें? ओके, इंग्लिशीन विचारता. ग्रेस म्हटल्यार कितें? ग्रेस म्हळ्यार कृपा कोंकणीन. कृपा म्हळ्यार ग्रेस. हें भोव गरजेचें. थँक्यू जीसस. नॉर्मनान बरोवंक ना रे? तूं सगळें बरोवन दवरता मरे नोट्स. कृपा म्हटल्यार कितें? दोयाळाय म्हटल्यार कितें? ओके, प्रेज गॉड. इंग्लिशीन पासून सांगूं येता. इंग्लीश सगळ्यांक समजता न्हू. God's willingness to use His power, His ability, His authority on my behalf, even though I don't deserve it. ही दोयाळाय आमकां फावो नासली, पूण आमकां फावो केल्या. प्रेज गॉड. सो कृपा आनी शांती तेज्या उतरांतल्यान वाडटा आनी चडटा. समजलें कृपा म्हटल्यार कितें तें? गॉड्स विलिंगनेस टू यूज हीज पावर, हीज एबिलिटी, हीज अथॉरिटी ऑन माय बिहाफ इवन दो आय डोंट डिजर्व इट. म्हळ्यार हिंगोर आमी कितें करचें पडलें? हिंगोर सगळें देव करता. पूण आमचें कितें काम? सोत मानप. देवान कितें केलां? आतां दोयाळाय म्हटल्यार, कृपा म्हटल्यार एक एक भासावणी जी पवित्र पुस्तकान आहा ती देवाची दोयाळाय, देवाची कृपा. एवरी प्रॉमीस ऑफ गॉड इज अ ग्रेस ऑफ गॉड. सो देवान ऑलरेडी आमकां ती फावो नासली, पूण तोरी तेणें आमकां ती फावो केल्या. पूण आतां आमचें काम कितें? सोत मानप. आमी सोत मानता. जरी तर आमी सोत मानिना जाल्यार ती दोयाळाय आहा, ती कृपा आहा, ती वाडटली आनी चडटली कशी? हिंगासर म्हणटा देवाच्या उतरा प्रमाणे इट इज मल्टिप्लायड थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड. जाणवाये प्रमाणे देवाच्या जाणवाये प्रमाणे म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी तर ती वाडटा ती पळयतली जाल्यार देवाच्या उतराची आमकां गरज. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आतां पीस म्हटल्यार कितें? शांती. सगळीं आमी शांतेन आहात? देवान आमकां दिल्ली आहा, दोयाळाय दिल्ली आहा आनी कृपा शांतीय दिल्ली आहा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ती तर आमच्या जिवितान वाडटली जाल्यार ह्या उतराची आमकां गरज. हे उतराची जाणवाय, हें उतर आमी घेवन शिकचें पडलें. हे उतरान आमकां कितें जाणवाय मेवता? त्या जाणवाये उद्देशी ही जी दोयाळाय आहा आनी शांती आहा ती वाडटली आमच्या जिवितान. ताका लागून जायते फावटी आमच्या जिवितान कितें परिस्थिती येयली जाल्यार आमी पयले सुवातेर शांतीन आसना. कित्याक आमकां खबर ना. ह्या उतरा उद्देशी ती वाडटा. ह्या उतरान तर आमी रावंक सोदिना, हे उतर घेवन तर आमी शिकोंक सोदिना जाल्यार ही जी दोयाळाय आहा, ही शांती आहा ती कशी वाडटली? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पोतूय विचारता दोयाळाय म्हटल्यार कितें?
आतां बरोवन घेतला न्हू तुमी? कोण तरी सांगात. ओके, कितले जाणांक बरोवंक जाय? कुरपा म्हटल्यार कितें तें? दोयाळाय म्हटल्यार कितले जाणांक बरोवन घेवंक जाय? फाल्यां पोत्तून इसादतली. प्रेज गॉड. नाका कोणाक? जाणां सगळीं जाल्यार सांगात न्हू, एकलो तरी सांगात न्हू. उगीत आहा सगळीं. नॉर्मन तूं सांग रे. आं? कुरपा म्हटल्यार कितें? दोयाळाय म्हटल्यार कितें काय म्हणून इसादता. कुरपा, ग्रेस. वय सांगा न्हू कोण तरी. ओके, पोत्तून रिपीट कोत्ता, पोत्तून इसादतली. ग्रेस इज गॉड्स विलिंगनेस टू यूज. कोण बरयता ती स्लो वयता. ग्रेस इज गॉड्स विलिंगनेस टू यूज हीज पावर. Grace is God's willingness to use His power, His ability, His authority on my behalf, even though I don't deserve it. Grace is God's willingness to use His power. Grace is God's willingness to use His power, His ability, His authority on my behalf, even though I don't deserve it. म्हाका फावो नासली ती कुरपा, पूण तोरी म्हाका फावो केल्या. आनी हिंगासोर ती फावो केल्या म्हणपाक देवान सगळें करून दवरलेलें आहा. प्रेज गॉड. आतां कोण सांगता कुरपा म्हटल्यार कितें तें? एक एकलो सांगा. सारकें आयकोनी न्हू म्हाका. ओके. ओके. आनी कोण सांगता? आनी कोण सांगता? सोडसोडीत बेगीन आन्सर येवपाक जाय. दोगा जाणांनीच सांगलें. नॉर्मन सांग रे. His authority on my behalf, even though I don't deserve it. आता कितें सोजमणी मेवली तुका तितून? आतां सांग. कोंकणीन सांग. हां? सोजमोंक ना? देवाची खुशालकाय, देवाची खोशी, देवाची खोशी कितें करूंक? तेजो पावर उजार करूंक, तेजी अथॉरिटी उजार करूंक, तेजी अनॉयंटींग कोणाचेर? आमचेर. आमकां तें फावो आसलें? फावो नासलें, तोरूय तेणें आमकां तें फावो केलां. सो दोर एक बासावणी जावन आसा देवाची कुरपा. देवान सगळें तें कुरपेन आमकां करून दवरलेलें आहा. आमकां कितें करपाची गरज ना. फकत आमचें काम सोत मानून घेवप. सोतूच मानूंक जाय आमी. कित्याक हिंगासोर म्हणटा गॉड्स विलिंगनेस, देवाची खोशी, तेजो पावर उजार करूंक, तेजी अथॉरिटी उजार करूंक, सगळें तेजें उजार जाता. आमचें कितें जाय? सोत मानप, बिलीव जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सगळ्यांनी बरोवन घेतला? हें इम्पॉर्टंट. हेजी तर आमकां सोजमणी ना जाल्यार आमकां फुडें उतर शिकता ताका आमकां कितेंच सोजमणी येवची ना. कित्याक दोयाळाय म्हटल्यार तें देवान कितें केलां पळय तें आमकां फावो नासलें.
आनी दर एक बासावणी जावन आसा देवाची दयाळाय आमचे थंय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सोजमता कोंकणीन वाच सिस्टर. कोंकणीन म्हणटा वळख घेवप न्हू. वय 2 Peter 1:2. देवाक आनी जेजूक आमच्या सोम्याक ओदीक ओदीक वळखून तुमकां ओदीक आनी ओदीक देवाची दयाळाय आनी शांती सुबामपणान भोगूंक मेळूं. वळख आनीक आनीक वळख घेवपाक म्हणटा न्हू. आतां आमी तर वळख घेतली जाल्यार देवाचें उतर आसपाक जाय न्हू. ताका लागून देवाचें उतर कितें म्हणटा. जोशुआ 1:8 कितें म्हणटा. हें सुमूर्तीचें पुस्तक तुमच्या वोटांचेर आसून दी. आतां हें सुमूर्तीचें पुस्तक तर आमच्या वोटांचेर आहा जाल्यार तें आमच्या काळजानूय आसतलें. आमच्या वोटांचेर ना जाल्यार आमच्या काळजान कसलें उतर आसतलें. संवसाराचें. This book of law shall not depart from your mouth. म्हटल्यार आतां त्या हितून आमी वाचला न्हू वळख. आतां ही वळख तर आमकां मेवतली जाल्यार ह्या सुमूर्तीचें पुस्तक आमच्या वोटांचेर आसूंक जाय. आतां हें वोटांचेर तर आसतलें जाल्यार आमी टायम काडून तितून वेळ सारचो पडलो न्हू. तेची वळख घेवची पडली. आनीक आनीक वळख घे म्हणटा देवाच्या उतरा प्रमाणे 2 Peter 1:2. आमी वळख कशी घेतली. हे पुस्तकाक आमी टायम काडचो पडलो. दीस आनी रात म्हणटा. दीस बूक ऑफ लॉ Joshua 1:8. This book of law shall not depart from your mouth. Not depart from your mouth म्हणटा. आतां हें सुमूर्तीचें पुस्तक तर आमच्या वोटाचेर ना जाल्यार कसलें उतर आसतलें. संवसाराचें. आनी तेंच संवसाराचें उतर आमच्या काळजान वस्ती करतलें. प्रेज गॉड. बट यू शॅल रीड अँड मेडिटेट ऑन इट डे अँड नायट. कितें म्हणटा. तुमी तें वाचचें आनी तेजेर नियाळ करचो. केन्ना कोत्ता आमी दिसांनी रात. क्वेश्चन मार्क. दिसांनी रात आमी कोत्ता नियाळ. आमी तर नियाळ कोत्ता आनी हें सुमूर्तीचें पुस्तक आमच्या वोटाचेर आहा जाल्यार आमकां कितली वळख मेवतली देवाच्या उतराची. ओदीक आनी ओदीक वळख घेयात म्हणटा. पूण आमच्या तोंडार तर संवसाराचें उतर आहा जाल्यार तेंच संवसारी उतर आमच्या काळजानूय रिगोवन रावतलें. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. So that you may be careful to do everything in accordance with all that is written in it. For then you will make your way prosperous and then you will be successful. Praise God. Concordant was? समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठांचेर आसूं. केन्नाय. सदांच. प्रेज गॉड. सगळें बरयलेलें आसा तें. सगळें बरयल्लें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर. तेन्ना सगळीं तुजी कामां शार्ती पावतली आनी तुका येस मेळटलें. केजेर नियाळ कर म्हणटा. देवाच्या उतराचेर. आमचो नियाळ केजेर जाला. संवसारी उतराचेर. ओ संवसाराचे हुस्के खोती आमकां नियाळ करूंक दिना. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचें उतर कितें म्हणटा. तुमचे हुस्के खोती आपल्याक दी. आमी दिवंक तयार आहा. आमी तें दवरूनच रावंक सोदता. जे मेरेन आमी तें दिना देवान सांगलां आपल्याक दी. जे मेरेन आमी दिना जाल्यार ते आमचेच कडेन उरतले हुस्के खोती. देवाच्या उतराचेर नियाळ कर म्हणटा. केन्ना कर म्हणटा. दीस आनी रात. आमी फकत रातची कोत्ता न्हू.
न्हिदोंक वयच्या पयलीं? तुमी करिना? हांव करताली. तुमी रातची मागणें करना न्हिदोंक वयच्या पयलीं? कितें मागणें करता? आर्गां दिता? व्हेरी गूड. प्रेज गॉड. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे नियाळ कहो जावपाक जाय? दीस आनी रात. दीस आनी रात तर आमी नियाळ केलो देवाच्या उतराचेर जाल्यार आमी सदांकाल खुशाल आसतलीं. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा फिलिपिन्स 4:4 रिजॉयस इन द लॉर्ड. हें देवाच्या उतराचेर तर आमचो नियाळ आहा जाल्यार आमी खुशाल आसतलीं. देवाच्या उतराचेर नियाळ ना आमी निराशी आसतलीं. संवसाराच्या उचक्या खोतींनी तर आमी नियाळ कोत्ता, संवसार आमकां कितें सांगता, संवसार आमकां कितें दाखयता तेजेर तर आमचो नियाळ आहा जाल्यार आमी कोही खुशाल आसतलीं देवाचेर. आसूंक जाता खुशाल? पूण जेन्ना आमी नियाळ कोत्ता दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर आनी हें सुमोर्तीचें पुस्तक आमच्या वोटांचेर आहा दीस आनी रात, तेन्नाच आमकां खुशाल आसतलीं आमी. नारे आमी निराशीपणान फकत जे कितें हुस्के खोती येयला तेजेरूच आमचें दान मन आसतलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो आतां आमी कितें करचें पडलें? केजेर नियाळ करुया? देवाच्या उतराचेर. केन्ना करुया? न्हिदोंक वयता तेन्ना. दीस आनी रात. आतां तुमी 4 दीस हिंगासर आहात. दीस आनी रात कोत्तेले? तुमकां तर खरेंच तो आवंड आहा देवाचें उतर शिकपाक जाल्यार आमी दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाक जाय. तुमकां दिसतलें की आमकां येयना, आमकां ट्रायल्स येयना, आमकांय येता, पूण आमी केजेर थीर रावता? देवाच्या उतराचेर. जायते फावटी आमकांय आगोड जाता, पूण पवित्र आत्मो आमकां कन्विक्ट करता, पवित्र आत्मो आमकां आपल्या गोठायेन बोत्ता. जायते फावटी आमी नको, परिस्थिती ही येता की कितें मागणें करूंक, पूण जोरी तर आमकां जिबेचें देणें आहा जाल्यार तें रोमन्स 8:28 कितें म्हणटा? इन युअर विकनेस द होली स्पिरीट वील गिव यू द अटरन्स वेन यू डोंट नो वॉट टू प्रे. जायते फावटी ही परिस्थिती येवंक शकता आमच्या जिवितान. आमी नको कितें मागणें करूंक त्या टायमार, पूण जोरी तर आमकां हें जिबेचें देणें आहा जाल्यार आमी हें जिबेचें देणें उलोवपाक जाय. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां त्या टायमार आमच्या अस्वतकायेन आमकां तो गोठायेन बोत्ता आनी तोच आमकां उतरां दिता. आनी जेन्ना आमी जिबेच्या देण्यान उलयता आमी देवा कडेन उलयता. कितली बरी गजाल न्हू देवा कडेन उलोवप. तुमकां नाका देवा कडेन उलोवप? जर तुमी नको केन्ना कितें मागणें करूंक तेन्ना जिबेचें देणें सुरवात करात. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जरी तर आमचो नियाळ ना देवाच्या उतराचेर जाल्यार देवाच्या उतराचो मोग आमकां कहो येतलो? देवाचें उतर आमकां कहें आमकां आमी तें उतर शिकतलीं? आमी टायम काडपाक जाय न्हू देवाचें उतर हें शिकपाक, देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाक. जेन्ना आमच्या मोतीन कितें चिंतना येता तेन्ना आमी हें देवाचें उतर थंय प्लेस करपाक जाय. त्या चिंतनाच्या जाग्यार आमी देवाचें उतर उलोवपाक जाय. आमचेर दवरलेलें आहा, पूण आमी तें चिंतप येता तेका आमी येवकार दिता, आमी तें मानून घेता. आमकां दिसता आनी कितेंच बरें पडना आमच्या जिवितान, पूण ह्या देवाच्या उतरानूच आमकां एक बरवासो आहा. जेन्ना आमकां दिसता आमच्या जिवितान आनी कितेंच बरें पडना आनी कितेंच जावचें ना, पूण ह्या देवाच्या उतराक पदवी आहा. कित्याक हें देवाचें उतर जावन आसा जिवें सोडसोडीत, तें काम करीत रावता. तेका लागून जाता तितलें आमी हें देवाचें उतर उलोवपाक जाय, नियाळ करपाक जाय, शिकपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जायते फावटी आमी उतर उलयता जें देवाच्या उतरा प्रमाणें ना. जायते फावटी आमी ह्या संवसाराच्या उतराक आमी मानून घेतलां. आमकां खबर आहा वायट उतर आमच्या तोंडांतसून भायर सरोंक जायना,
पूण आमकां एक संवय जावन पडलेली आहा. ताका लागून एफिशियन्स 4:29 म्हणटा न्हू, लेट नो करप्ट कम्युनिकेशन प्रोसीड आउट ऑफ युअर माउथ. जोरी तर ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करिना, ह्या देवाचें उतर आमी आयकोना, ह्या देवाचें उतर आमच्या काळजान ना, जाल्यार ह्या संवसाराचेंच उतर आमच्या तोंडांतसून भायर सरतलें. कित्याक आमी आमच्या काळजान कितें भरून दवरलां? संवसाराचें उतर. Praise God. Can we go there? Ephesians 4:29. Thank you, Jesus. कितें म्हणटा? Do not let, can you put NIV? No, KJV. Sorry. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. आता हे करप्ट कम्युनिकेशन म्हटल्यार कितें? वायट उतर. देवाच्या उतरा प्रमाणे ना, हे संवसाराचें उतर. कोंकणीन वाच सिस्टर तीच लायन. ओके, तूं वाच. आयकतल्यांक सोयगा प्रमाणे बरी देख दितात आनी फायद्याक पडटात तसलीं जावचीं तुमचीं उतरां. आमकां एक जायते फावटी सोयग मेवता न्हू, सोयग म्हणटा न्हू, जायते फावटी आमकां एक संदी वा सोयग मेवता. कितें करूंक? संवसाराचें उतर उलोवंक, देवाचें उतर उलोवंक. पूण आमच्या तोंडांतसून देवाचें उतर भायर सरता. वो आमकां आतां आमी कोणागेर गेलीं वो आमी खंय फंक्शनाक गेलीं, एक कोण मनीस आमकां मेवता, आमचे फ्रेंडूच मेवता जायत्या वर्सांनी, तें संवसाराचें उलयता. आमी ताका जॉयन जाता संवसाराचें उलोवपाक. पूण हिंगासर कितें म्हणटा? लेट नो करप्ट कम्युनिकेशन प्रोसीड आउट ऑफ युअर माउथ. तुज्या तोंडांतल्यान वायट उतर भायर सरोंक दिनाका. पूण जसो आमकां कोण मेवता, वांगडी मेवता, आमी तें उतर उलोवंक लागता संवसाराचें. आमकां जेन्ना ही संदी मेवता तेन्ना आमी देवाचें उतर उलोवपाक जाय. पोतून वाच सिस्टर. आयकतल्यांक सोयगा प्रमाणे बरी देख दितात आनी स्टार्टिंगसून वाच. तुमच्या तोंडांतलीं भायर सरता ती उतरां बेमानाची जावची न्हय. परतें जाल्यार आयकतल्याक सोयगा प्रमाणे बरी देख दितात. बरी देख दितात आनी फायद्याक पडटा तसली जावची तुमची उतरां. जेन्ना आमकां एक सोयग मेवता उलोवपाक, आयकतल्याक एक सोयग मेवता आमच्या तोंडांतलें उतर आयकोपाक, तेन्ना आमी कसलें उतर उलोवंक जाय? देवाचें उतर. जायते फावटी आमकां एक इश्ट वो इश्टीन मेवता जायत्या वर्सांनी आनी तें तर सपोज उतरान ना, आमी मागीर संवसारी उलोवंक लागता न्हू. संवसाराचें सगळें वायट उतरां आमच्या तोंडांतसून भायर सरता. कित्याक भायर सरता? कित्याक जेन्ना आमकां संदी मेवता तेन्ना आमी हें वायट उतर उलोवंक जायना म्हणटा. पूण कितले फावटी आमी वायट उतर उलयल्लें आहा ह्या संवसारा प्रमाणे. Praise God. Thank you, Jesus. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good. But that which is good. जें कितें बरें. जेन्ना आमकां एक संदी मेवता, आयकतल्याक आमच्या तोंडांतसून उतर आयकोंक एक संदी मेवता तेन्ना कसलें उतर जावंक जाय? देवाचें उतर, बरें उतर. Good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. AMP brother, you can put. Okay, हिंगासर कितें म्हणटा? Do not let unwholesome
words ever come out of your mouth, but only such speech as is good for building up others. Building up others. आता आमी तर दुसऱ्यांक बिल्ड अप करतली जाल्यार कसलें उतर बिल्ड अप करूंक शकता तेंकां? देवाचें उतर न्हू ह्या संवसाराचें. बिल्डिंग अप others according to the need and the occasion, so that it will be blessing to those who hear. सो एक बेसांव जातलें कोणाक? जी कोण आयकता. जेन्ना आमकां जायते फावटी एक संदी मेवता उलोवपाक, आमच्या तोंडांसून उतर काडपाक, पूण आमी जायते फावटी हें उतर आमच्या तोंडांसून काडूंक ना. आमी कितें चिंतलां? संवसाराचें चिंतलां. तो म्हाका कितें म्हणटलो? आतां कोण तुका मेवता आनी तुका सांगता आपल्याक आपूण एक दुयेंसाक सांपडला. तुका आतां खबर आहा देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाचो रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू 1 Peter 2:24 खबर आहा सगल्यांक. पूण आमी त्या टायमार त्या कोण आमकां भेटता ताका आमी दिता तें उतर, वो आमी आनीक भिरांत घालता. तो मनीस आपलें शेअर कोत्ता आपल्या दुयेंसा बद्दल, तेन्ना आमकां एक संदी मेवता न्हू देवाचें उतर, एक तांकां एक देवाच्या उतराची बी तेंच्या काळजान ओपपाक. पूण आमी तें उतर दिता काय तांकां? वो आमकां कितें आमच्या गिन्याना प्रमाणे जी कितें नॉलेज आहा, संवसारा प्रमाणे आमकां नॉलेज आहा, आनीक आमी भिरांत घालता त्या मनशान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. बिल्डिंग अप others according to the need and the occasion. सो एक तेंच्याय जिवितान एक गरज आसतली आनी ते तेंचे गरजे प्रमाणे तुका एक संदी मेवतली, सो दॅट इट वील बी अ ब्लेसिंग टू दोज हू हियर यू स्पीक. सो आमी जेन्ना देवाचें उतर उलयता, देवाचें उतर तांकां दिता, हें देवाचें उतर ते आयकतल्याक फावो जाता, तेन्ना आमी एक बेसांव जाता. कोणाक? जो कोण आयकता पळय ताका. सो कितली बरी गजाल न्हू. जरी तर आमी कोणाक गरज आहा देवाच्या उतराची, जाल्यार तेन्ना आमकां एक संदी मेवता, ती आमी सोडूंक जायना. आमी हें देवाचें उतर तांकां दिवपाक जाय. इट वील बी ब्लेसिंग टू दोज हू हियर यू स्पीक. एक ट्रान्सलेशन म्हणटा इट वील बी ग्रेस, म्हणल्यार दयाळाय, कृपा. कित्याक एक बासवणी जावन आसा देवाची दयाळाय, देवाची कृपा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमता. ताका लागून भोव गरजेचें आमी कितें उलयता पयले सुद्दां आमी कितें आयकता पळय तें. जरी तर आमी संवसाराचें आयकता, संवसाराचे चाली प्रमाणे उतरां आमी आयकता, जाल्यार तींच उतरां आमच्या कानार पडटा आनी ती आमच्या काळजान वस्ती करता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. ताका लागून आमच्या काळजान कितें आहा तेंच आमच्या तोंडांसून भायर सरतलें. जरी तर आमी दीस रात देवाच्या उतराचें नियाळ करता, देवाचें उतर आमी शिकपाक टायम सारता, जाल्यार तेंच उतर आमच्या काळजान आसतलें. सो आमकां तर आमच्या जिवितान खुशालकाय आमकां अणभवूंक जाय, जाल्यार ह्या देवाचेच उतराक आमी पयलो वयलो जागो दिवंक जाय. जरी तर ही देवाची जी दयाळाय आहा, देवाची शांती आहा, ती तर आमच्या जिवितान वाडटली चडटली, जाल्यार आमी देवाच्याच उतरा उद्देशी ती वाडटा आनी चडटा. प्रेज गॉड. इट इज मल्टिप्लायड थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड एंड हीज सन जीसस क्रायस्ट. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा न्हू प्रोवर्ब्स गार्ड युअर हार्ट म्हणटा अबाव ऑल. आमी तर हें काळीज आमचें राखून दवरता, जाल्यार तें राखून तर आमी केलें आमच्या काळजाची, जाल्यार हें आमकां कशें कळटलें? आमच्या उतरा उद्देशी कसलें उतर आमच्या तोंडांसून भायर सरता पळय तेजेर निर्णय जातलो आमच्या काळजान कितें आहा. प्रेज गॉड.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. It is the wellspring of life. Konkani what, sister? आणि कसलेय दुसरे वस्तू परस तुझ्या काळजाची काळजी घे, कारण तातूंतल्यान जिविताची जोर फुंकता. पोतून वाच. आणि कसलेय दुसरे वस्तू परस आणि कसले दुसरे वस्तू परस तुझ्या काळजाची काळजी घे. कारण आणि कसले दुसरे वस्तू परस कोणाची काळजी घे म्हणता? तुझ्या काळजाची. आम्ही काळजाची या काळजी घेवपाक जाय, घेवंक जाय न्हू. कित्याक आमच्या काळजांतसूनच मोगूय हा आनी रागूय येता. जरी तर आमी काळजी घेयना जाल्यार कितें जाता? ना उतरां प्रमाणे कितें म्हणटा? आणि कसलेय दुसरे वस्तू परस तुझ्या काळजाची काळजी घे, कारण तांतल्यान जिविताची जोर फुटता. कारण तांतल्यान जिविताची जोर फुटता. सो जरी तर आमी ह्या काळजाची काळजी घेयना, वी डोंट गार्ड आवर हार्ट, जाल्यार तातूंतल्यान जिविताची जोर फुटची ना. कसली जोर फुट्टिली? जिवीत आनी मरण हा न्हू, मरणाची जोर फुट्टिली. पूण आमकां तर जिविताची जोर फुटलेली जाय जाल्यार आमी हे काळजाची राखण करची पडली. आनी आमी कशी राखण करूं येता? कितलें उतर आमच्या कानार पडटा, कसलें उतर आमच्या ह्या काळजान हा. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, जें कितें आमच्या काळजान हा तेंच आमच्या तोंडांसून भायर सरतलें. आनी तेजेर कळटलें आमच्या काळजान कसलें उतर हा. जिविताची जोर फुट्टा तसलें ओ मरणाची जोर. तुमी पयल्या पावसान जोर बी आसता ती आनीक बरी घसघशीत व्हांवता न्हू. आनी गिमान कितें जाता? सेम आसता घसघसो सुकता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो पावसान ती बरी सारकी सगळीं पळोवंक वयता, ती जोर बरी दिसता. पूण तूं गिमान वचत जाल्यार कितलें डिफरन्स आसता. कित्याक उदक चड आसना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Can you put some other translation? Your heart will speak, I think it is, watch over your heart with, no, not this one. AMP? NIV? No, same one, no? One translation is there. KJV you put? For they are life, no, sorry. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. One translation says, एक देवाचें उतर म्हणटा, तुज्या काळजान कितें आहा तें तुज्या काळजानसून तोंडानसून भायर सरतलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके, सो भोव गरजेचें कितें? उतर. ताका लागून भयण शिकयताली न्हू, आमी उतराक चीत दिवन आयकोपाक जाय. जेन्ना आमी चीत दिता, जेन्ना आमी पयले स्वतेर उतर आयकता, हेजे पयलो स्क्रिप्चर कितें म्हणटा? 4:20? No, same one. My son, attend to my words. Incline thy ear unto my saying. कितें म्हणटा? म्हज्या उतराक कान दी आनी म्हज्या उतराक चीत दिवन आयक. जर तर आमी कान दिना जाल्यार आमकां चीत दिवन आमकां उतर तें आयकोंक आमी पावतली ना.
ताका लागून सैतान आपले कितें कितें चिंतना घेवन येता जेन्ना आमी उतराक बसता पळय तेन्ना. तो कितें कितें चिंतना हाडटा, चिंतप हाडटा आनी आमी त्या चिंतना बारी आमी मागीर पावता तेच्या बारी. ताका लागून देवाचेंच उतर म्हणटा अटेंड टू माय वर्ड्स. जेन्ना आमी चिंत दिवन आयकता, कॅन यू पुट दिस इज KJV नो AMP. माय सन, pay attention to my words and be willing to learn. Open your ears to my saying. My son, my daughter म्हणटा, म्हज्या पुता, म्हजे धुवे, म्हज्या उतराक चिंत दिवन आयक. सो कितें गरजेचें? आयकप. जेन्ना आमी चिंत दिवन आयकता तेन्ना आमी तें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी कोत्तेलीं. ओपन युअर इयर्स टू माय सेईंग. म्हजें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे कोर. 21. Do not let them escape from your sight. आमचे नोदरे भायर दवरी नाका म्हणटा. देवाचें उतर नोदरे भायर दवरी नाका. Do not let them escape from your sight. Keep them in the center of your heart. कितें दवर म्हणटा आमच्या काळजा सेंटराक कितें दवर म्हणटा, मोदेकात कितें दवर म्हणटा? देवाचें उतर आमी दवरलां काय? आमी तर देवाचें उतर दवरलां जाल्यार आमी बरे भाशेन राखण केलें आमच्या काळजाची. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. फॉर दे आर लायफ टू दोज हू फायंड देम. कितें लायफ? जिवीत कितें आतां? देवाचें उतर. कोणाक तें? दोज हू फायंड देम and healing and health to all their flesh. एक भलायकी आमकां फावो जाता देवाच्या उतरान. कित्याक देवाचें उतर जावन आसता जिवीत दिता तसलें उतर. त्या उतराक पदवी आहा. जरी फावटी दोतोर आमकां सांगता आनी कांयच बरवासो ना, पूण ह्या उतरानूच बरवासो आहा. ह्या उतरानूच आमची पेकोवणी आहा. आमी आमच्या काळजान कितें दवरलां? देवाचें उतर दवरलां वो दोतोराचो रिपोर्ट दवरला? जर तर आमी दोनूय दवरलां जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचें उतर जिवीत जातलें ना. फॉर दे आर लायफ टू दोज हू फायंड देम. आमी केन्ना आमकां तें मेवतलें? जेन्ना आमी सोदतलीं तेका. आमकां कितूनसून आमकां सोदूंक येता? देवाच्या उतरांतल्यान. आमच्या कानार तर उतर पडलां एक पावटी जाल्यार आतां आमी टायम काडपाक जाय न्हू त्या उतराक. तें उतर आनीक चिंत दिवन आमी आयकोंक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. 23. वॉच ओवर युअर हार्ट विथ ऑल डिलिजन्स फॉर फ्रॉम इट फ्लोज द स्प्रिंग्स ऑफ लायफ. एक जिविताची जोर व्हांवता म्हणटा. ताका लागून म्हणटा तुमी राखण कर. कोंकणीन वाच. वॉच ओवर युअर हार्ट विथ ऑल डिलिजन्स. आनी कसलेय दुसरे वस्तू परस तुज्या काळजाची काळजी घे. आनी कसलेय दुसरे वस्तू परस तुज्या काळजाची काळजी घे. कारण तांतल्यान जिविताची जोर फुट्टा. जिविताची जोर फुट्टा. प्रेज गॉड. ही जिविताची जोर कशी फुट्टा? देवाच्या उतरांतल्यान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ताका लागून वी हॅव टू गार्ड अ हार्ट अबाव ऑल. आमी ह्या काळजाची आमची राखण करूंक जाय. ह्या काळजाची तर आमी राखण करतलीं जाल्यार पयले सुवातेर कसलें उतर आमच्या कानार पडटा तें आमी राखण करपाक जाय. देवाचें उतर पडटा वो संवसाराचें उतर. जरी तर संवसाराचें उतर पडटा जाल्यार तेंच कानार पडलेलें उतर आमच्या काळजानूय वस्ती करता. पूण हिंगा देवाचें उतर म्हणटा कीप दीस लायफ गिवींग वर्ड इन द सेंटर ऑफ युअर हार्ट. तुज्या काळजान बाळगून दवर. कित्याक बाळगून दवर? जेन्ना कितें परिस्थिती येता, कितें त्रास येता तेन्ना जें आमी उतर बाळगून दवरलां आमच्या काळजान तेंच आमच्या तोंडांतसून भायर सरतलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. So we'll stop here.
प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सगळी उभी रावया. आर्गा तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा ह्या शिकवणे खातीर, ह्या वेळा खातीर, आनी जण एकली आमची भाव भयण हांगासर एकठावल्या. हें उतर कितलें म्हत्वाचें. ह्या उतराक आमी पयलो वयलो जागो दिवंक जाय. हें उतर आमी आमच्या काळजान बाळगून दवरूंक जाय. कित्याक जें कितें आमच्या काळजान आहा तेंच आमच्या तोंडांतसून भायर सरता. आमी ह्या काळजाची आमची राखण तर करूंक सोदता जाल्यार देवाचेंच उतर आमच्या कानार पडोंक जाय. देवाच्याच उतराक पदवी आहा. देवाच्याच उतराक पदवी आहा आमच्या मनाची, आमच्या काळजाची राखण करूंक. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा ह्या दिसा खातीर, आनी जे दीस आमी हिंगासर आहान तुजें उतर शिकोंक, तुज्या उतरांतल्यान जें कितें तुवें बरेंपण ऑलरेडी आमकां तुज्या पुता उदेशी करून दवरलाय तें बेसांवांक आमी आमच्या जिवितान अणभवूंक. तुजें उतर म्हणटा म्हजे लोकांचो नाश जाला कित्याक ह्या उतराची वळख ना म्हणून. आमी जाता तितली ह्या उतराची वळख घेवंक जाय. आमी जाता तितलें उतर हें शिकपाक जाय. ह्या उतराचेर नियाळ करूंक जाय. हें सुमृतीचें पुस्तक आमच्या ओठांचेर आसपाक जाय दीस आनी रात. तेन्नाच आमी जें उतर आमच्या तोंडांतसून भायर सरता, जें उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी सदांकाल खुशाल आसतलीं. आनी हो एक देवाचो आवंडो आमी खुशाल आसपा खातीर. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. हें मागणें आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस.